सुरवातेक आमी गीत गावया गायनाचो अंक A6 देव आमचो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भय. जेजू आमचो बाप, आनी आमी ये. जेजू सगळी, आमी सगळी. देवा उतर आयकता तेन्ना आमी ये. जेजू सगळी ये. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमी सादेकाल्याच्या तिसऱ्या आयताराक आसा आनी आयज विशय पवित्र सभा पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयलेलो आयतार समोर विता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय म्हणल्यार देखलोल्यांनी आनी शब्दाच्या मुनयाऱ्यांनी गमयल्यात त्या प्रमाणे बरयला. हो विशय आयच्या लुकाच्या शुभवर्तमानांतलो घेतला. जाणेन जेजू खाशा दोल्यांनी पळयला आनी अणभवला ताचे लागीं बारीकसाणेन सोद करून लुकान जेजू विशयी बरयला म्हूण हो विशय आमकां ठावे कोत्ता. ताणेन तोकोस घेवन बरयला देखून जेजूक आमी वळखूंक पावल्या आनी आमकां भावार्थाचें देणें मेवलां. आयज आमी सगळीं जाणेन पवित्र पुस्तक बरयला ताच्या वेगवेगळ्या भासांनी भाशांतर करतात. ताचो अभ्यास करून आमकां समजणी दितात. ताचे पासत देवाक दिनवासुया. पवित्र पुस्तक शेकड्यांचो आनी जायत्यांनी तोकोस घेवन केल्लो वावर ते देवान आमचे सोडवणे पासत आमकां दिला. आयचो आयतार जेन्ना पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयला तेन्ना आमी जोड एकल्यान पवित्र पुस्तक वाचूंक, शिकोवंक, नियाळूंक, ते जियोंक आनी ताचो प्रचार करूंक आमकां कृपा आनी तिराय बापा लागीं मागतना आमच्या धर्मप्रांतान पवित्र पुस्तकाच्या वावरान मिसोल आसलोल्यांक आशिर्वादान बोर म्हूण मागुया. आणि खेरीत करता आमकां जोड एकल्याक मागता आसतना देवा मुखार आमी सगळीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया. आणि सगळे आमच्या पातकाची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनाचे दोन तोंडांनी सारून वायट धरून बरें करून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवान सदां सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
Atribui-me Jesus Cristo. Ecloso povit, ecloso Iesur, ecloso purvismo. Muy mateman, usorgian ichati, tajaista sautar. प्रार्थूया. सर्व पदवीदारांनी शासनाचे देवा, सगल्यो आमच्यो कन्यो तुजे कुशे परमणे जायशे कर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या कन्यांनी भरून वचूं. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चोरिता देवा शासनाच्या शासनाक. नेहमियाच्या पुस्तका वेले वाचप. 7वो म्हयनो लागलोलो. सगळीं पोरसां एकूच मनीस जाल्ले परी उदकाच्या दारवट्या फुडल्यान आसलेल्या मैदानार एकठांय जाली. सोरेस्पोरान फरमायलें, मोइजेसाचे समोतीचें पुस्तक ताणें इस्रायल दोर शास्त्र्यांक हाडूंक लायलें. ताणें तें सोबे मुखार हाडलें. सोबेन दादले, बायलो आनी गिन्यानाक पावलेली भुरगीं आसलीं. हो 7व्या म्हयन्याचो पयलो दीस आसलो आनी उदकाच्या दारवट्या फुडल्या मैदानार उदकाच्या दारवट्या फुडल्या मैदानार दादले, बायलां आनी गिन्यानाक पावलेली भुरगीं हुजीर भोव सकाळीं ते दोनपार पर्यंत पुस्तका वेले ताणें वाचलें. समोतीच्या पुस्तकाक चीट दिवन सगलो लोक आयकतालो. उबोच रावूंक केल्ल्या मैदेराच्या उंचच्या जाग्यार इस्रायल दोन शास्त्री उबो आसलो. इस्रायल सगल्या लोकांहून उंच जाग्यार आशिल्ल्यान सगल्यांक दिश्टी पडटा तशें ताणें पुस्तक उगडलें. ताणें पुस्तक उगडटूच सगलो लोक उबो रावलो. तेन्ना इस्रायसान सोरेस्पराक वते देवाक दिनवासलो आनी सगले पोरचेन हात उखलून म्हणलें, आमेन, आमेन. उपरांत सगलीं बागोवलीं आनी दोनीर सरपट पडून सोरेस्पराक नमस्कार केलो. आनी इस्रायसान देवाच्या पुस्तका वेले वाचप आनी ताचो असो अर्थ दिलो की सगलो लोक वाचला तें समजला. तेन्ना भोव श्रेश्ठ नेहमियास आनी इस्रायल दोन गुरू आनी शास्त्री आनी लोकांक शिकवण दिताले ते लेवीत हांणी सगल्यांनी आख्खे पोरचेक सांगलें, तुमच्या सोरेस्परा देवाक हो दीस पवित्र. दुखेत जावं नाकान, रडूं नाकान. समोतीचीं उतरां आयकतना तांच्या दोळ्यांनी दुकां आयलोलीं. उपरांत ताणें सांगलें, चलात, चरोप खायात, गोड सोरो पियेयात आनी कांयच तयार करूंक ना ताकाय तांतले इल्ले धाडात. कित्याक तुमच्या सोरेस्परा देवाक हो दीस पवित्र. तुमी दुखेत जावं नाकान, कित्याक सोरेस्पराचो संतोश तुमचे बोल. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. सगलीं म्हणुया, तुजी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. सोरेस्पराची समोर सोर बरी, जिवाची गोटार. सोरेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेणट्यांची जाणवार. जबाब, तुजी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. सोरेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सोरेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोल, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब, तुजी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. सोरेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदां तोपपाची. सोरेस्पराचे निर्णय संतोशाचे, सगले नितीचे. जबाब, तुजी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां, म्हज्या काळजाची चिंतनां तुका मानो सोरेस्परा. म्हज्या खोडपा, म्हज्या तारका. जबाब,
तुजी उतरां सायबा आत्मा आनी जिवीत. भाग्यवान पावलून कुरितकाराक बरयल्ली चिटी वेले वाचप. भावा भयणांनो, खरेंच जशी कूड एक पूण तिका सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कोल जावनूय एक कूड घडटात, तसो क्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक गुलाम आनी स्वाधीन एकाच आत्म्या सवे पवित्र स्नान घेवन सगळीं एक कूड जाल्या आनी आमा समेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला. कित्याक कूड म्हणल्यार फकत एकूच सांदो न्हय पूण जायते सांदे. हांव हात न्हय देखून हांव कुडीचो न्हय अशें पांय म्हणत जाल्यार तो पांय कुडीचो न्हय जाता. हांव दोळो न्हय देखून हांव कुडीचो न्हय अशें कान म्हणत जाल्यार तो कान कुडीचो न्हय जाता. सगळीच कूड फकत दोळो जालो जाल्यार तिका कशें आयकूंक येत तर, आनी सगळीच कूड फकत कान जालो जाल्यार तिच्यान वास परमोड कसो घेवंक जायत तर. त्या पासत आपले कशे परमणे देवान वेगवेगळ्या सांदे कुडीक दिल्यात. ते सगळे एकूच सांदो जालो जाल्यार कूड खंय आसतली आसली तर. खरें म्हणल्यार जायते सांदे पूण एकूच कूड. म्हणटच दोळ्यान हाताक म्हणोंक जायना म्हाका तुजी गरज ना. तकलेन पांयांक म्हणोंक जायना म्हाका तुजी गरज ना. पूण पोतेंच चड असोक दिसतात ते कुडीचे सांदे अदीक गरजेचे आनी अदीक हलके दिसतात ते कुडीचे सांद्याची आमी अदीक पर्वा करता. तशेंच जे आमचे सांदे माणसुगेचे कशे दिसनात तांकां अदीक मानान आमी लेखता. आमच्या माणसुगेच्या सांद्यांक मानाची गरज ना, पूण ज्या सांद्यांक तितलो मान ना सो दिसता तांकांच अदीक मान दिवचे येवजणेन देवान कूड घडल्या. म्हणटच कुडीन वेगळो चार आसून न्हय पूण सगळ्या सांद्याक एकामेकाचें पडचें. आनी एका सांद्याक दुखता जाल्यार ताच्या वांगडा सगळ्या सांद्यांक ती दूख सोंसता. तशेंच एका सांद्याक मान मेळ्ळो जाल्यार ताच्या वांगडा सगळे सांदे कुशाल जातात. तर तुमी सगळीं बरोबर क्रिस्तीक कूड आनी जण एकलो आपआपले पावटी तिचो एक सांदो पवित्र सवेन देवान थोड्यांक नेमल्यात. पयले सुवातेर धर्मदूत, दुसरे सुवातेर प्रवादी, तिसरे सुवातेर शास्त्री. तशींच आसात विस्मितां, पिडेवंतांक बरी करचो गूण, पेल्याची सेवा, फुडारी जावचे आनी वेगवेगळ्यो भासो उलोवचे देणे. तर सगळींच धर्मदूत वो प्रवादी वो शास्त्री गाय, सगळीं विस्मितां कोत्तात गाय, पिडेवंतांक बरी करचो गूण सगल्यांक आसा गाय, सगल्यो आठवो भासो उलयतात बी, सगळीं तांची समजणी दितात गाय. देवाचें उतरें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. गरिबांक बरी खबर दिवंक आनी कैद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
मात तुका सोमया आमचे मदें घडून आयल्यात त्या विस्मतांची खबर बरोवन दवरूंक जायते जाण बारी वावुरल्यात. सुरवातेसान त्यो काशा देखलोल्यांनी आनी शब्दाच्या म्हणयारांनी त्यो आमकां घुमयल्यात त्या प्रमाणे तांणी बरयलां. हें जाणा जावन म्हजे पालयेन सगळ्याची पयली थावन बारकायेन सोद घेतल्या उपरांत ती खबर तुका भोवमानेस्त फिला क्रमान बरोवंक दिवंक हांवें येवचिलें. ज्या वस्तूंची तुका शिकोवण मेळ्ळ्या तांचें सोत तुवें वळखचे खातीर अशें करचें म्हूण म्हाका दिसलें. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिल्याक परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्ख्या प्रांतांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकवण दितालो आनी सगळीं ताची वडवीक सांगतालीं. जेजू नाजारेताक आयलो थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सुमये प्रमाणे सोनवार दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायस प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगडूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कृपेचें वरस कुडीत करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कळून आनी त्या सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या स्वामेस्तांचे दोळे ताचेर लायलेले आसले तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लेखीत आयज खरें जालां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वखाणी तुका क्रिस्त प्रितीच्या भयणी बाबांनो, अशी एक कथा सांगतात. एका दिसा देवान संवसाराच्या महान प्रेसिडेंटाची अध्यक्षांची बसका पयली व्हडली मिटींग आनी हातूंत ताजेर आसले रशियाचे प्रेसिडेंट, चायनाचो प्रेसिडेंट आनी अमेरिकेचो प्रेसिडेंट. आनी तांकां आजी सेलेब्रान देवान खंय तांकां हो संदेश दिलो. सांगलें सगळ्यांक, पळय 2023 वर्स येता तेन्ना हो संवसार सगळो काबार जातलो. आनी भावण्यांनो, हो संदेश घेतल्या उपरांत हे राष्ट्रपती आपल्या घरान खंय परतले, आपल्या गांव देशांत परतले आनी थंय हो तांकां फावो जाल्लो संदेश तांणी दुसऱ्यांक, सगळ्या आपल्या राष्ट्रांक रावतल्यांक हो संदेश दिवंक, आपल्या देशांत जियेतल्यांक हो संदेश दिवंक खंय तांणी घडलें. राष्ट्राच्या प्रेसिडेंटान खंय तांकां सांगलें, पळयात लोक सांगतना पळयात तुमकां म्हाका 2 संदेश सांगचे आसात, 2 खबरो सांगचे आसात आनी बोथ आर गॉट बॅड न्यूज. दोनूय तुमकां एके भाशेन हे संदेश भाशेन हांव दिवंक सोदतां. आनी कितें सांगता? पयलो संदेश म्हणटा गॉड इज रियल. देव खरेंच आसा. आनी दुसरो संदेश म्हणटा, तुमकां सांगता देव संवसार 2023 वर्सान संवसार काबार जातलो. बोथ बॅड न्यूज.
चायनाच्या प्रेसिडेंटान ताच्या गांवांत वचून ताच्या देशांत वचून ताणें ताका सांगलें लोकांक सगल्यांक परगटलें म्हळ्यार हो संदेश हांव तुमकां परगट्टा. 2 संदेश म्हाका तुमकां दिवंक जाय आनी हे संदेश 2 आसात. One is unbelievable and the other is horrible. एक संदेश आसा तो स्वत मानूंक अवघड लागता, जाल्यार दुसरो संदेश तो भाशेन खराब आयलो. आनी तो म्हणटा पयलो संदेश इज अनबिलिवेबल, स्वत मानूंक काय. गॉड इज रियल, देव खरेंच आसा. आनी दुसरो संदेश देव म्हणटा संवसाराचेर इतलो बेजार जाल्लो आसा. गॉड इज फेड अप ऑफ द वर्ल्ड दॅट यू वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय इट. संवसाराचेर इतलो बेजार जाला की तो संवसार काबार करूंक सोदता. आनी उपरांत अमेरिकेच्या प्रेसिडेंटाची तो ताणें आपल्या देशांत वचून एके भाशेन टीव्हीचेर रावन सगळ्या लोकांक एके भाशेन हो प्रसार करूंक हे सांगूंक हो संदेश दिवंक वयता पावल. आनी संदेश दितना ताणें सांगलें तुमकां सगल्यांक म्हाका 3 संदेश दिवचे आसा. आनी 3 संदेश ऑल 3 messages are good news. बरी खबर तुमकां हांव दिता. आनी कितें सांगलें पयली बरी खबर गॉड इज स्टील इन कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड. देव अजूनय संवसार एके भाशेन देव चलयता. संवसारान जें कितें घडटा तें देवाच्या हाताखाल आसा. देव एके भाशेन सगळें हें चलयता. गॉड इज इन कंट्रोल, स्टील इन कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड. दुसरे स्वादेव ताणें सांगलें देव तुमच्या प्रेसिडेंटा लागीं खाशा उलयला. ही तो पर्सनली तुमी ताणें आपलो संदेश खाशा घेवन हो संदेश ताणें म्हाका दिला. आनी तिसरी बरी खबर म्हळ्यार 2023 वर्सान हो सगळो संवसार काबार जावचो आसा. आनी ह्या बरोबर सगळे आमचे जे वायट आसा, सगळे जे आमचे भाशेन प्रश्न आसा, सगळे जे भाशेन आमच्या जिविताचे कठिनाय आसा, सगळे आसा ते सगळे हाचे बरोबर काबार जातले. वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड all our problems, worries, tensions, everything will end. सगळे सोंपतले. भावनांनो कितें आमी हातून पळयता काय ह्या कथेन एके भाशेन हो देवान दिल्लो संदेश ह्या वेगवेगळ्या मनशांनी अनुभवलो आनी तो वचून तांणी तो परगटलो. आयज देव आमकां जमणेकल्याक एके भाशेन आपयता. आपलो संदेश आमी ओळखून घेवंक आनी हो संदेश एके भाशेन आमी बरी खबर दुसऱ्यांक आमी परगटूंक. भाव भयणांनो तें आमी दिता काय आयच्या वासान आमी भितर सरुया. आयचे पयलें वाचप नेहमाया ह्या पुस्तकांतली आनी शुभ वर्तमान ह्या दोनूय हितून आमी आयकलां देवाचें उतर एके भाशेन 26,000 परगटलेली आमकां आयकूंक मेळटा. आनी हे देवाचें उतर एके भाशेन सगल्यांक तांचें जिवीत बदलूंक तांचो संदेश आपणावंक आनीक जिवितान एक नवी दिशा घेवंक एके भाशेन हें आव्हान ते मुखार मांडटा. पयलीं वाचपान आमी आयकलां नेहमायाच्या ह्या पुस्तकान एजरास हें कायद्याचें पुस्तक घेता आनी ते एके भाशेन 26,000 तो वाचता. जायतो लोक म्हणल्यार तुवें हाजीर आसलो, दादले बायलो भुरगीं सगळीं वेगळीं हाजीर आसलीं. हांकां हें देवाचें उतर तो वाचता हो संदेश आनी उतर येवन ते सजमून घेवंक तांकां एके भाशेन ताची सजमणी डावन तो दिता. हे वरवीं तांणी हें देवाचें उतर आपल्या जिवितांत आपणावन देवाच्या ह्या नव्या खोरांत भितर मोगाच्या खोरांत भितर सरूंक ही वाट तो तांकां उगडापी करता.
जाल्यार हाच्या दुसऱ्या वाचपान भगवान पावलू भाशेन आमकां सांगता ही कुडीची खबर सांगता. जशें म्हणटा एक कूड जायते सांदे कुडीक आसात, वेगवेगळे सांदे मेळून एक कूड घडटा आनी हे कुडीक ह्या वेगवेगळ्या सांद्यांक वेगवेगळे कार्य आसा आनी हे वेगवेगळे कार्य हे सगळे एक कुडीक फायद्याचे म्हत्वाचे आनी जणे सगळे एकवटान आनी सांगातान हे करूंक जाय. एकल्याच्यान दुसऱ्याक म्हणूंक जायना तुजो म्हाका फायदो ना, तूं म्हाका उपकारो ना, तुजी म्हाका गरज ना. दुसऱ्याच्यान जायना तुजे विरेत म्हज्यान हें सगळें करूंक जाय. बाबीनो सगळे एक एक सांद्याची जेन्ना भाशेन कुडीक गरज, एक एक सांदो आपआपलें कार्य करता तेन्ना हे कुडीचें कार्य बरे भाशेन जाता घडटा. तेच भाशेन म्हणटा आमचे आमी चड एकल्या आमकां वेगवेगळे आमी एक एकल्यान आमी आमचें कार्य, आमचो वेळ, आमचें बरेपण, आमकां दिल्ले गूण शिगूण एक भाशेन बरे तरेन आमी वेव्हारान घालून क्रिस्ताचे बरेपणाक आनी कित्याक आमी ते वापरचे आसा. जाल्यार शुभ वर्तमानांत जेजू एक भाशेन इसाय प्रवाद्याचो हो संदेश एक भाशेन तुवें वाचलेलो आमी आयकला आनी एक भाशेन हो प्रवादी जो हे कितें येवचे आसल्या फुडाराचे हे मिसांव हे उगडापी करता आनी बाबडेनो जेजू हे मिसांव एक भाशेन आपल्याक लावन घेता. हे कार्य हे वावर हो म्हजो हे कार्य तुमचे सवय एके भाशेन करूंक देव बाबान म्हाका पाठयला आनी हेच हेजो शेवटाक म्हणटा आयज तुमी आयकलें हें शास्त्र लेगीत आयज खरें जालें. बाबडेनो जेजू कार्य जेजूचे मिसांव हे भाशेन देवाचे उदर आनीक ह्या बरेपणांत सगल्यांक एक भाशेन हाडूंक हे आपले मिसांव जेजू उगडापे करून दिता. बाबडेनो आमचे कितें आमी ह्या संवसारांत येतना देवाचो संदेश आमकां वेगवेगळे तरेन फावो जाता. देव आमच्या लागीं उलयता. ते सुवातेर देवाचें उतर जें एके भाशेन वाचून मेळटा. देवाच्या उतराच्या ह्या पुस्तकांतल्यान देव आपलो संदेश आमकां फावो करता. बाबडेनो ह्या उतराचो जाता तितलो उपयोग आमी करुया. उदी करून आमी एक भाशेन जो समुदायांत आसा जो आमच्या कुटुंबांत आमी एकठांय आसा तेन्ना हो संदेश आमी सांगाती परगटूंक वावरुया. सगल्यांक एके भाशेन हाची परगटणी जावरी. घरांत जेन्ना आमी मागणी करता तेन्ना सगळीं आमी एकठांय ह्या मागण्यांत हाजीर आसा तेन्ना ह्या देवाचो उतराचो उपयोग करुया. घडी जायत घडी 30 रोजार आमी करता तेन्ना ह्या घडींतल्यान ह्या मागण्याचो उदेख करून ह्या देवाच्या उतराचो आमी केरीत भाशेन ह्या मागण्यांत उपयोग करुया. बाबीणानो ह्या वरवीं हो देवाचो संदेश जो दर दिसाक एक भाशेन आमकां आमचे लागीं उलोवंक सोदता हो संदेश आमकां जण एकल्याक फावो जाता. बाबीणानो हो संदेश आमी घेतल्या उपरांत तो आमच्या जिवितांत आपणावंक ताची सजमणी आमी समजून घेवंक आनी ही सजमणी एके भाशेन आमच्या ल्हानांक एके भाशेन दिवंक आमी वावरुया. बाबीणानो जेन्ना ही सजमणी ह्या उतराची खोलाय आमी सजमत आहां, ह्या उतराची खोलाय एके भाशेन आमी ओळखून घेता तेन्ना हो संदेश आमच्या जिवितांत आपणावंक आमकां सोंपें जाता. बाबीणानो तेजे सुवातेर हो संदेश जो आमचे एके भाशेन आयकला समजला तो जिवितांत वेव्हारांत घालून आमी वावरुया. आनी भाशेन ह्या 2 दिसाच्या आमच्या पावलांतल्यान देव आमकां करूंक आपयता तें आमी एके भाशेन करूंक पावतल्या. तरेच आमच्या जिवितांत घडून येवंक आयज ही किरीत करपाक आमकां जण एकल्याक मागुया. देवाचो संदेश आमकां जण एकल्याक फावो जाला. हो संदेश म्हाका कितें करूंक आपयला आनी हो संदेश कशे तरेन आयज म्हज्या जिवितांतल्यान हांव दुसऱ्या समेची येतना परगटतलो हाचेर आमी लक्ष घालुया. आनी हेच तेणें आमकां सगल्यांक खोलायन फावो कर म्हूण हे भेटेंत मागुया. सगळे आमी विनवया आनी वेळार आमचो जण एकल्याचो बाबात सगळे आमी सांगात आहात आनी एका स्थळान उचारुया. सत नंदा देवाक सत पदवीदार बापाक
सगळ्या पृथ्वीच्या रचणाराक जेजू क्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पिताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो अकवाड मळीत हान जन्मलो पांचपर्यंत खाल त्याने कोर्स सुचली क्रिस्ता झुरलो तो मेलो ताका आणखी पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो दुसऱ्या दिसाक मनांतलो जीवन जालो सगळ्यात सोडलो सपदिदा त्या बापाच्या उज्यान बसला पितांची व्यान मेल्ल्यांची मनसवी करूंक येतलो सदमान हा पवित्र आत्म्यान आधुनिक भव्य सभेक भक्तांचे एकठांय पातकाचे लोकसनी कुडीचेर जगपण सासण्याचे शिबीर आनी हेच बाबतान हे वेळार आमचे जण एकल्याची गरज त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. इस्रान देवाच्या पुस्तका वेले वाचले आनी ताचो अर्थ असो दिलो की सगलो लोक वाचला ते समजलो. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचे उतर वाचूंक शिकूंक नियाळूंक आनी आपले जिवीत दिसाच्या दिसा नवसरूंक आनी हे वरवीं आपल्या खाला आसलोले पोरजेक हीच देख दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक. वेंचणुको जावचो वेळ लागीं पावला तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी आपल्याक दिल्लो अधिकार आनी पदवी देवा थावन येता म्हूण सोत मानूंक आनी आपली जोडटी पोरजेचे उदरगती पासत चलोवंक दुबल्यांचो आनी गरजेवंतांचो अदीक हुस्को दवरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. समोरतेच्या पुस्तकाक चीत दिवन सगलो लोक आयकतालो. आमी सगल्यांनी देवाचें उतर चितान आयकूंक वाचूंक शिकूंक नियाळूंक आनी जिवीत नवसरून जिवितान देवाच्या उतराची बरी फळां दिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. तुमी आतांच आयकल्ले हे शास्त्र लिखीत आयज खरें जालें. आमच्या 2 प्रांतीक पवित्र पुस्तकाच्या केंद्रांत वावुरतेली आनी दुसरी आमची जायतीं केंद्रां आनी भाव भयणी वेगवेगळ्या मोलाचेर देवाचें उतर परगटूंक आनी ताचो प्रचार करूंक बारी वावुरतात. तांकां हो वावर करता आसतना बापाचें बोल मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. बोधार बाबा आमची किरीत मागणी वेळा तुझे मुखार आमी दवरल्या. तुज्या उदारपणाने आमची मागणी तूं आयक त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारे वेळार आमी गीत गावया. गायनाचो अंक C15 देवा उतर आमी घेतला. आमी घेतला
म्हज्या भयणी बाबांनी आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दानां मानून घे. तांचे बरबी पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वदा जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचवर आमच्या सोनेकल्याच्या फायद्याचो तुजे सवय आमी जियेत हांव भोंवता आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना नुयस तुजो मोग आमी भोगता. बोगस आसनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पासकांचो गूट बगूंक आमी बोरमाशान रावता. त्या पासत आतां देव दोतां बरोबर तुज्या अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. परस्तुम पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण ससुगवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जात आसतना काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळज नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसरी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त म्हज्या पासत ते वाडोवतली. हें म्हज्या उगडासाक उडात. Bafartazo gutu por gotuya. Gesù melo, Gesù জীবন চালা, Gesù নব্যানে দরো. Gesù melo, Gesù জীবন চালা, Gesù নব্যানে দরো. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणान उदगास करता. आनी हो जिविताचो उडो आनी चडबडीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कुड्यान रगतच्यो तेरे आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेडे आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बारबो तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमस्स धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा कडेन मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजें पोसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगल्या ह्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेन जुजे तुज्या पोती बागेन जुजे वाज बागेन फ्रांसीस शावेळ पदवासू बागेन दांतन बागेन दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवीदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सर्वंडरान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान दवरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो विरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या न्यान आमी बरोबरशें नोंदरेकता. तर आमकां तुज्योदार काकुदीन सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक सभेची शांती सदां खाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा दी. ह्या शेरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठांयल्यांत ती सगलीं आमी सुभागी. सुमयाक तुजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बो अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजान शिवंक वेताना आमी गायन घेवया D30 मोजे मासू खरें काण.
Gesù tuka ureta tuji var poloi poloi tasa tuka neon kushi sata amche kalis odrekta Gesù tuka ureta tuji var poloi poloi tasa tuka neon kushi sata Zokton Morjim maskata Logot Morjim pieta Lo Morjim somirauta Amuita jasagata Lo Morjim somirauta Amuita jasagata Cekaris, caris, odreta, Gesù ducareta, tu ci va, polo, itasa, tu kiun kushisata, amche caris, odreta, Gesù tuka ureta tuji var poloi poloi tasa tuka neon kushi sata
प्रार्थूया. देव आमच्या मुखार बापा, तुझे कृपेन तुझें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या बोव वा त्या देण्यांत आमची खरी वडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगूं ह्या आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. वचूं बसया. हाचे मिसाची मांडावळ केला एसएफएक समुदाय तांकां आमचे दिनवास. येता त्या सोनवाराक मिस करूंक सांत जुजे समुदाय आनी आयताराक सांत रॉक समुदाय. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 12,239 रुपया. ह्या सुमारांत वाचपाक करूंक हे कुटुंब मांडलेले आसात. सोमारा दीस रोमाल डिसूजा, मंगळारा दीस कारिदाद डिसूजा, बुधवारा दीस सांजे मीस 5 वाजता लुड्स मास्कारेनेस हाचे कुटुंब, ब्रेस्तारा दीस कालोरीन डिसूजा हांचे कुटुंब, शुक्रारा दीस जुजे कार्दोज हांचे कुटुंब, सोनवारा दीस सर्बिता कार्दोज हांचे कुटुंब. म्हणल्यार कुटुंबाक केरीत उलो भाशेन व्हडटा भाशेन ह्या मिसांत तुमी वांटो घेवचो. ह्या सुमानाच्या दिसांनी व्हडटा ते भाशेन वांटो घेवचो. थोड्यांक कामाक वचूंक जाय, थोडे वावर आसा, आमी सजमता. पूण घरा आसात, तुमकां वेळ काडूंक जाता जाल्यार सगल्या फॅमिलीन जाता ते भाशेन ह्या हातूंत वांटो घेवचो. वाचप करूंक घरान गरी कोणाक घडोना जाल्यार तुमच्या फुडाऱ्याक वो दुसऱ्यांक तुमी कळोवचें, सांगचें, कोणाकूय वाचप करूंक लावचें. आनी भाशेन तुमचो दीस वो आसा तो तुमी पाळूंक वावरचें. दर म्हयन्याच्या निमण्या आयताराक आमी तरणाट्यां खातीर हो दीस इरयता आनी केरीत मीस तांकां आमी दवरला. ह्या म्हयन्यान हे मीस जातलें फुडल्या आयताराक तिसवेर सकाळीं 9:30 वाजता. आवय बापायंक तुमकां केरीत उलो. तरणाटी आमचो पवित्र सभेचो फुडार. तुमच्या तरणाट्यांक तुमी ह्या मिसाक धाडचे म्हूण आमची केरीत विनंती. नव्या वर्साचे कॅलेंडर थोडे भायर दवरलेले आसात. कोणाक जाय तांणी ते व्हरचे. आयज पिडेस्तांक जाणट्यांक आमचे इक्वेरिस्टीक मिनिस्टर्स कुमन्यांव दिवपाक येतली. आमी सेलेब्रांत येतली. तांकां तुमी फावो ते परी तयार दवरची. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरता. ईदाची तिसरी आनी निमणेचेर ट्रॉय जोसेफ फेर्नांडीस आंकवारपूत, थॉमस विलारो जोकिम फेर्नांडीस आनी आयरिस एर्नेस्टिना फेर्नांडीस गांवांत कालंगूट आनी किंबर्ली सुइझल फेर्नांडीस आंकवार जान्वारीस फेर्नांडीस आनी सोफिया फेर्नांडीस गांवांत विठ्ठलदास. तशेंच लग्न जावंक फुडें सरता तांची तिसरी आनी निमणेचेर पीटर पॉल फेर्नांडीस आंकवार पूत, एंथनी फेर्नांडीस आनी लुइसा फेर्नांडीस पोनीर आनी वॅलेंटी पिएदाद डिसूजा आंकवार डॉमिनिक डिसूजा आनी मारिया डिसूजा पोनीर. हाचे मदें कसली आडखड आसा जाल्यार पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे सांगून दिवंक तुमकां कायदो आसा. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून या.
क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखकार. शेवटाक आमी गीत गावया. गायनाचो अंक F21 संवसारान वचूंक जाय. Koल्या उतराच्या उजवाडा संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या बसना संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकामेकांत आनी भावार्थांत सदांच करी क्रिस्तांव जावचें. सासणाच्या जिविता फाटीं तूं आमकां सांबाळतो तोनिया. एकामेकांत आनी भावार्थांत सदांच करी क्रिस्तांव जावचें. सासणाच्या जिविता फाटीं